नमस्कार. एडॉनच्या आयच्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. राजकीय मळार इतली सगळी धुमशाणा चालू असताना आणि युतीचो बोवाळ चालू असताना त्या सगळ्या बोवाळाचे केंद्रबिंदू आशिल्ले मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आमचे बरोबर. सर, स्वागत तुमचे आमच्या स्टुडिओ भितर. म्हाका एक सांगात की आता इलेक्शन दिसान दीस लागीं पावत आसा आणि काँग्रेसूय म्हणटा तुमचे कडेन युती जाता, BJP म्हणटा तुमचे कडेन युती जाता आणि तुम्ही मात सगळ्यांक झुलयत दवरल्यात. अशी किती मोह लागल तुमकां की सगळे जाण तुमचे कडेन युती करपाक पळयतात? एक गोष्ट खरी आहे की दोन्ही नॅशनल पार्टी कळ्ळां की आपण 21 सीट घेऊन सत्तेर येऊ शकना. प्रादेशिक पक्षाची अत्यंत आवश्यकता आसा आणि जर तर सत्ता येतली फुडल्या निवडणुकीक तर मोगो सारख्या प्रादेशिक पक्षाची ही दोगांकूय गरज आसा आणि त्या खातीर दोगांचें एट्रॅक्शन आमचेर आसा. कितें दिसता की तुम्ही कोणाकडेन आपलो अलायन्स पार्टनर म्हणून पळयतात? कारण काँग्रेस 2 दिसां पयलीं स्टेटमेंट केलां परत की आमची अजून टॉक्स चालू आसात म्हणून. पळय, काँग्रेसी कडेन प्री पोल अलायन्स हो आज पासून केन्नाच मोगो पक्षान करूं ना. गेली 50 वर्सां ज्या ज्या वेळार निवडणुको जाल्या केन्नाच मोगो पक्षान प्री पोल अलायन्स हो करूं ना. आता 2005 2007 एक पोस्ट अलायन्स सरकार चलचें परत निवडणुकी लोकांक हाडचें न्ही म्हणून एक पोस्ट अलायन्स काँग्रेसी बरोबर ह्या वेळार जाल्लें आसा. आता प्री पोल अलायन्स काँग्रेसी बरोबर ही अशक्य गोष्ट आसा. कित्याक? कारण काँग्रेस आणि NCPचे जे सीट आसा तेच अजून डिवायड जावन सोदना आणि आमकां MG पक्षाक आज 6 सिटाची तरी मिनिमम गरज आसा. जर तर आमी अस्तित्व रिकॉग्नायझेशन ऑफ द पार्टी आमी दवरतले जाल्यार आणि त्या खातीर 6 सीट आमी मागूय शकना आणि ते दिवू शकना अशी परिस्थिती आसा. त्या खातीर ते उलोवणी करप हे व्यर्थ. त्या भायर आमची तत्वां आणि त्यांची तत्वां वेगळी वेगळी आसा. आयज मेन जो इश्यू आसा तो मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन. मोगो पक्ष ताका मातृभाशेंतल्यान शिक्षण हाका पयलीं पासून पाठिंबो दिल्लो आसा आणि आमी ताका अजून पाठिंबो दिता आणि ह्या अशा कारणाक लागून मोगो पक्ष काँग्रेसी बरोबर युती प्री पोल अलायन्स हो करूं शकना. तुमकां तुमची भाजपा बरोबर उलोवणी चालू आसात? हय, आमची भाजपा बरोबर उलोवणी चालू आसा. त्यांनी प्रस्ताव आमकां पळय निवडणुकीची डेट ठरचे पयलीं 6 ते 8 म्हयने अशें वारें आशिल्लें की मोगोर आनी भाजपान एक कडेन वचचें हें आमचें म्हणणें नाशिल्लें. पूण विविध क्षेत्रांतल्यान काणकोण ते पेडणे पर्यंत लोकांचे आमकां अशे फोन येताले, एक्चुअली लोक येवन मेळटाले की हे अलायन्स जावचें आनी अशे तरेन अलायन्स जावचें की एक बरें सरकार फुडें गोंयकाराक दिवचें. अडलं खंय? कारण पळय आतां ऑलमोस्ट म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे 3 आठवडे जाले आनी 2 दिसांनी आनी 2 दिसांनी आनी 2 दिसांनी अशेंच चल्लां. आमी पळय केंद्रीय समितीच्या बैठकी आमी जेन्ना केंद्रीय समितीची बैठक आशिल्ली तातूंत आमी जाहीर केलें की आमी तेंचे कडेन प्रस्ताव दिला आनी म्हाका दिसता आज फाल्यां चड वेळ घेना, अडपाचो प्रश्न ना. फाल्यां सांजे पर्यंत तेंचे कडल्यान कितें तरी येतलें आमकां. तुमी तांकां डेडलायन दिल्या? आमी सांगलां आमची परत बैठक 25 तारखेक जातली. त्या बैठकीक आमकां एक निर्णय घेवपाक जाय. वेळ खूब कमी उरला, 10 दीस उरल्या फॉर्म भरपाक. बरोबर. आणि आमी चड वेळ रावूं शकना. नाजाल्यार आमी स्वतंत्रपणे निवडणुके वतले हें आमी ठरयल्लें आसा. जर तर आमकां आमचो मेन मुद्दो कितें आसा की मोगो पक्षाची परिस्थिती तुमच्याच माध्यमांतल्यान तुमी हांगा खूब चर्चा केली, तातूंतल्यान तुमकां कळ्ळी. आज आमकां हें रिकॉग्नेशन ऑफ द पार्टी आमकां आज दवरपाक जाय आणि त्या खातीर आमकां मिनिमम 3 सीट हे निवडून हाडपाकच जाय. थंय आमी कॉम्प्रोमायजूच करूं शकना. त्या शिवाय ना जाल्यार 8% मतां घेवपाक जाय. तुमी कितें 10 जागे मागल्या? आमी 10 जागे मागल्या. आनी ते कितले दिता म्हणटात? त्यांनी अजून सांगूं ना. त्यांनी आज सांगला सगळ्या चर्चा जातकीर आज दिसता तेंची मिटींग आसा, फाल्यां सकाळीं परत तेंची मिटींग आसा आनी ती चर्चा जाली की फाल्यां सांजचे पर्यंत आमकां डिस्कशनां आपोवन कितें तें ठरवया म्हणून सांगलां. तुम्ही कॉम्प्रोमायज करपाक तयार आहात? 10ची सकयल येवपाक तयार आसात?
शेवट लोकांक तर खऱ्या मनान आनी युती जाय आनी जर तर वारें त्या वाटेन व्हांवता जाल्यार खंय तरी कॉम्प्रोमायज करचें लागतलें. दोनूय पक्षात कॉम्प्रोमायज करचें लागतलें. हट्ट घेवन बसूंक शकना. कारण आज जनता आमकां पळयता, गोंयची जनता आमकां पळयता, ती वॉच करता, ती रावल्या आमच्या खातीर की आमचें डिसिजन आयकुपाक. आनी त्या खातीर कितेंय कॉम्प्रोमायज करल्या तें कठीण. तुमगेलो नो कॉम्प्रोमायज नंबर कितलो? 5, 6, 7 कितलो? जाची सकल तुम्ही येवंकच शकना. फाल्यां ना 6 हो आमचो मिनिमम आसतलो न्ही. मिनिमम आसतलो ताच्या सकल येवपच 6 शक्य ते ना. 7 हो मिनिमम आसतलो. कळ्ळें न्ही. तेच्या खातीर आमकां परवडचेंच ना तें. कारण आमकां 3 ते 4 निवडून हाडूंकूच जाय. एक विचार येता, सगळे जाण म्हणटात की युती ही भाजपा खातीर फायद्याची, मोगो खातीर न्ही. तशें कांय ना. कारण कित्याक फाल्यां समजा भाजपा सत्तेर आयलो ना आनी परत जर अलायन्साचो प्रश्न आयलो जाल्यार तुमकां काँग्रेसी बरोबर वचप कठीण जातलें. आमकां हांव एकूच सांगता तुका, ही कोणा खातीर फायद्याची ती पळोवपाची ना. ही जनतेच्या आग्रहा खातीर ही युती करप आज गरजेचें आसा. हे प्रत्येक पॉलिटिकल लिडराक खबर आसा. आनी कितल्या जागांचेर फरक पडटलो जर तुमची युती जाली जाल्यार? फाटली विधानसभेत जर घेतली जाल्यार फाटली विधानसभेक एक 3 ते 4 जागे जे आशिल्ले ते तुमची युती जाली ना म्हणून गेले, विच इज व्हेरी क्लियर थिंग. तुम्ही पळया आतां जर युती जाली, 4 जागा जरी गेले तर आज भाजपा कडेन 14 आशिल्ले आनी 4 मेळ्यार कितले जातले आशिल्ले? 18 जातले आशिल्ले. आमी 2 आशिल्ले आनी सेव गोवा 2 आशिल्ले. सरकार कोणाचें जातलें आशिल्लें? हे 3 आनी 4च जाग्याक म्हत्व आसा गोंयांत. कारण 21 आसले म्हळ्यार फाटल्या निवडणुकेक युती करनासतना तुमी जे झगडले ती चूक आशिल्ली. हय, ऑफकोर्स ती आमची चूक नाशिल्ली, ती त्यांची चूक आशिल्ली. तांकां परिस्थिती जाणीव तेच्या नंतर आयली आनी ह्या खातीर ताणें आमचे कडेन प्रस्ताव दवरलो. तांकां कळून चुकलें की वोटाचें डिविजन जाता आनी ह्या वोटाचें डिविजन जाल्ल्या कारणान आमकां ही सत्ते बसून भायर रावचें. तुम्ही कितें म्हणटात की 2007च्या निवडणुकेक बीजेपी वॉज ओव्हर कॉन्फिडंट? ऑफकोर्स दे वर ओव्हर कॉन्फिडन्स. तुमी युतीक ओपन आशिल्ले? आमी युतीक हय लास्ट मिनटां सीट शेअरिंगाक आमी ओपन आशिल्ले. सीट शेअरिंगाक आमी ओपन आशिल्ले, युतीक न्ही. आमचे मदीं एक प्रस्ताव आयलो की जेन्ना सगळ्यांनी फॉर्म भरले आनी जेन्ना वारें जशें निवडणुकीचें व्हांवपाक लागलें तेन्ना त्यांचे कॉमन फ्रेंड आनी आमचे कॉमन फ्रेंड बसले. त्यांनी मुद्दो दवरलो की बाबा ह्यातूंत तुमी फाटीं रावा, ह्यातूंत तुमी फाटीं रावा, असो मुद्दो दवरलो. पण तो काही नेत्याच्या ह्याच्या खातीर अहंभावामुळे म्हणटा हे प्रस्ताव फाटीं वडयले आनी ते मागीर 2007 सगळ्यांनी भोगले. सो अहंकार आड आयलो, सत्तेच्या आड अहंकारच आयलो. म्हाका सांगात, ह्या खेपेक जर युती जाली जाल्यार कितली जागांचेर फरक पडपाक शकता? ह्या फावटी युती जाल्यार 7 ते 8 जाग्याचेर निश्चित फरक पडू शकता. काँग्रेसीच्या हातांतल्यान तुमी 7 ते 8 जागे काडटले? वचूं शकता, डेफिनेटली वचूं शकता. कितें तुमची इतली बेज आसा? कारण एक 3 ते 4 जागे आमकां खबरूय आसात, पण एक जनरल हें आसा की तुमचे हाजे पयलीं जेन्ना निवडणुकी जाल्यात तुमी 24 जागे लढयल्यात, 25 जागे लढयल्यात आनी तातूंतल्या 20 जागांचेर बी तुमची डेपॉझिट जप्त जाला. सो तुमची बेजच जी आसा ती जेन्ना हालिल्ली आसा ताचो कितलो फायदो जातलो भाजपाक? आमची बेज जरी कमी आसली 1,500-2,000ची, दॅट मेक अ बिग डिफरन्स. कारण गोंयांत मतदार कितले वोटींग करता एका कॉन्स्टिट्युएन्सी? 15, 16, 18,000. 18,000त 10% 1800 जाता. पूण ही बेज 10%च हाल्ली न्ही, निकाल वेगळो वता. हांगा कितें मतदार 25,000 वोटींग करना. सगळ्या मतदारांनी जर चडांत चड वोटींग केली जाल्यार बेजीक थंय अर्थ नाशिल्लो. पूण आज 20,000 सुद्दां मॅक्झिमम वोटींग जाता पळय प्रत्येक मतदारसंघाची, तूं हें काड. आनी 18 ते 20,000 वोटींग जाल्ल्या कारणान आमची जी बेस आसा 2,000-2,500ची, दॅट इफेक्ट्स एवरीबडी. सगळे जाण म्हणटात की फोंड्या भितर तुमचें जें वायटपण आसा रवी नायका बरोबर तें दिसान दीस वाडत चल्लां. ताणें मडकयी काम सुरू केलां रवी नायकान, आतां प्रियोळाकय काम सुरू केलां. सो इट इज अगेन डायरेक्ट ढवळीकर ब्रदर्स विरुद्ध रवी नायक अशी परिस्थिती जाल्या. कितलो फटको बसतलो तुमकां? पळय, ताणें काम सुरू केलां हें सत्य परिस्थिती आसा मडकयत आनी प्रियोळात. पूण ताणें जें काम सुरू केलां तें खंयच्या जोराचेर केलां हें ताणें पळोवपाक जाय आशिल्लें.
आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी काम चालूच दवरला. आमकां कांयच फरक पडना. कोणी कितलेय येवन प्रचार केलो, लोकांक बनोवपाचो प्रयत्न केलो, अफवा पसरयल्यो, जरी पूण ह्या 2 मतदारसंघात आमकां किंचित काडीचो सुद्दां फरक पडचो ना. आमी जे निवडून येतले, यू आर सेइंग दॅट रवी नाईक इज नॉट अ थ्रेट. इट इज नॉट अ थ्रेट. एब्सोल्युटली इतले नॉट किकोत करता रवीक. फॉर दीस 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी इट इज नॉट अ थ्रेट. तूं हांगाच न्ही, तूं सर्वे केल्यार तुका कळटलें. तूं सर्वे कर आनी तूं म्हाका सांग. बरें, तुमी रवी खातीर केदो व्हडलो थ्रेट? आमी रवी खातीर थ्रेट आसा की ना हे जनता सांगतली तुका. हे जालें सामकें, हे टिपिकल राजकारणाची उत्तर. फोंडेचे लोक सांगतले, पूण भाजपा आनी मोगो युती इज अ बिग थ्रेट टू हिम. दॅट्स वॉट द पीपल सेज. सो तुमी कितें म्हणटात की भाजपा आनी मोगोची युती जर जाली जाल्यार रवी नायक पडलो अशी लोक वाणी दिता. लक्षात येयलें तुज्या? अशी लोक वाणी दिता. आनी त्या खातीर तुका सांगूं सोदता हांव, जेन्ना कौसाक वाणी आयली की वासुदेवाचे पुत्र तुजो वध करतले, तेन्ना कौसान वासुदेवाचे प्रत्येक जे जन्मांतले मूल आसा ते मारपाक लागलो. बरोबर, कळ्ळें न्ही? आनी तशी वाणी म्हाका दिसता रवी नायकाक आयले जायत की बाबा युती जाता, आपूण एका तो पडू शकता. आनी त्या कारणान इतले मोठ्या प्रमाणात ताणें काम मडकळ्यांनी प्रमाणात केला, चालू केला, अशें समजूं शकता आमी. रवी भिला अशें जावं शकता न्ही. तें ताका तूं विचारल्यार सारकें कळटलें. शिरोडा कितें तुमी शिरोडाय उमेदवार घालपाची तयारी केल्या? ना, शिरोडा आमचे मतदार आसा. आमचें कामूय चालू आसा, काम चालूच आशिल्लें आमचें. कितें? आनी थंय आमचे मतदार आसा भरपूर. सो युती जायना, स्वतंत्रपणे निवडणूक लडोवची लागली जाल्यार आमचो शिरोडा हो आमचो बरो. आनी युती जाली जाल्यार थंय परत तुमी सुभाष शिरोडकाराक त्रास दिवपाक शकतात. ते लोकांनी दिवप न्ही, जनतेन ठरोवप न्ही. जनतेक खरेंच तुमची एनालिसीस कितें? तुमची एनालिसीस कितें? म्हाजें एनालिसीस कांय ना. जनता ठरयतली. युती जावन तर तसो वारें निर्माण जालें जाल्यार निश्चितूच सुभाष शिरोडकाराक 3T आसतली. सो खंयच वचनाका, 2 मिनटां भितर आमी परत येतात. कांय दिसां पयलीं दीपक अबान स्टेटमेंट केल्लें की काँग्रेस सरकार हें सगळ्यांत भ्रश्ट सरकार म्हणून, जाचेर खूब वाद जाला ताजे उपरांत. त्या गजालीचेर आमी उलोवपाचे आहात. 2 मिनटां भितर परत येतात.